आमची अबकारी कर खात्याबरोबर एक केस चालू आसा। ती केस कोर्टात आसा। जो वेळ ह्या केशीचो निकाल लागना आनी आमी आमचे रिटर्न्स फायल करिना तो मेरेन ESGच्या परवान्याचे नूतनीकरण जावचें ना। 3 म्हयने पयलीं आमी एक चार्टर्ड अकाउंटंट नोमियार केल्लो। ताणें 2019 मेरेनचो सगळो हिशोब तयार केला म्हण गोंय मनरिजवण संस्थेचे उपाध्यक्ष सुभाष फळदेसाय उलयला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली। ESGचे हे जे न्यूज येतात न्ही ते मातशे अंडरस्टँड जावपाक जाय। ESGन 2012चे नंतर एक इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटा कडेन एग्जेम्पशन मागिल्लें की इन्कम टॅक्साचें एग्जेम्पशन दिवपा जाय म्हणून, आनीक त्या नंतर द मॅटर इज पेंडींग इन कोर्ट आनी इट इज प्री जुडिस। आनी आमकां जेन्ना लॅप्स जालें इन 2014 आमचे रिन्यूवल ते करतले जर जाय जाल्यार आमकां रिटर्न्स जाय पडटात। आनी आतां पर्यंत ही केस जी इन्कम टॅक्सान आशिल्ले कारणान ते परत करपाक मेळना। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज इन्कम टॅक्स रिटर्न्स जाय पडटा हाका रिन्यूवलाक। म्हणजे रिन्यूवल मुद्दाम जावन किंवा निग्लेक्टपणान उरली ना ते उरला हाच्या खातीरच की आमची जी केस आसा इन्कम टॅक्सा बरोबर ती प्री जुडिस आसा आनी ती तशीच पेंडींग आसा। ती सेटल जाली आनी आमी इन्कम टॅक्स रिटर्न्स फायल केले शिवाय ESGचें रिन्यूवल जायना। टायम लागतलो? आमी आतां स्पेशल हें घेतिल्लें आसा। आय मायट गो टू म्हणजे खुबशे जाणांन नवो एक चार्टर्ड अकाउंटंट आमी अपॉयंट केल्लो जस्ट 3 months बॅक एंड ही हॅज ऑलमोस्ट फिनिश्ड ऑल इन्कम टॅक्स रिलेटेड मॅटर्स आनी बॅलन्स शीट्स बी सगळे आसा पळय न्ही अकाउंटींग सिस्टम अप टू 2019 हे सगळें आतां जातलें। आनी आमी कितें टॅक्स भरपा पडल्यारय एग्जेम्पशन मेळना जर जाय आनी ती केस कितें तरी करून आमी रिटर्न्स भरतले आनी रोखडेच 3 म्हयन्या भितर बिफोर मार्च आमी परत एक फावटी रिन्यूवलाक वतले, रिन्यूवल जातले। सो वी हॅव डिसायडेड, वी हॅव टेकन द डिसिजन। द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑल्सो हॅज सेड दॅट वट एवर but we cannot we shouldn't keep our accounting system pending for a long time, and we are going to finish it within 3 months, all the process, all of since 2012 all the balance sheets will be framed, all the returns will be filed, and then we will renew it. So I am hopeful of getting this done within 3 months before March. तुमकां दिसना चड लांबावलो हो जो आता तुम्ही? I have joined only in September, July this year. Because I joined Zala, my first priority, the very first day I got this. हांवें जेन्ना ते पळयलें तेन्ना अपॉयंट केल्लें आसा, चार्टर्ड अकाउंटंट अपॉयंट केला आनी ही हॅज ऑलमोस्ट फिनिश्ड द वर्क। आतां आमकां फक्त ते सगळे वर्सांचे बॅलन्स शीट्स तयार करून रिटर्न्स हें करून सगळे केल्ले आसात।